मये मतदारसंघात येवपी पिळगांव ही 7 पंचवांगड्यांची पंचायत आसा। तातूंतल्या उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत शर्मिला वालावलकर, उमाकांत परबगांवकर आनी चेतन खोडगिणकर ह्या 4 पंचवांगड्यांनी सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे आड अविस्वास थाराव हाडिल्लो। ह्या अविस्वास थारावाचेर चर्चा करपाक शुक्रारा पंचायत मंडळाची खासा बसका आपयल्ली। हे बसकेक अविस्वास थाराव हाडिल्ले 4य पंचवांगडी हजर आशिल्ले, जाल्यार मोहिनी जल्मी हांचे सयत उज्वला बेतकेकर आनी स्वप्नील फडते हे 3 पंचवांगडी बसकेक हजर रावूंक ना। हे बसकेत मोहिनी जल्मी हांचे आड हाडिल्ल्या अविस्वास थारावाचेर चर्चा जावन निमाणे हो अविस्वास थाराव 4-8-0 अशा मतफरकान पास जालो। हे बसकेक निरीक्षक म्हण दिवचलच्या गटविकास कार्यालयातले अधिकारी नवनाथ आमरे हजर आशिल्ले। तांकां पंचायत सचिवान सहकार्य केलें। सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवयल्ली मोहिनी जल्मी हांची सदांच मायनिंग विरोधात भुमिका आशिल्ली। पिळगांव गांवांत सध्या जे शेतकारांचे आंदोलन चलता त्या आंदोलनात मोहिनी जल्मी ही सुरवाती पासून सक्रीय आशिल्ली। ताका लागूनच मोहिनी जल्मी हांकां सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवयल्या आसूं येता अशी एक चर्चा सध्या पिळगांव गांवांत चालू आसा। मजगती मोहिनी जल्मी ही सध्या गोंया भायर आसा। आपणाक सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवयपा फाटल्यान राजकारण आसूं येता असो दुबाव तिणें तिचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना उक्तायलो। आतां पळोवचें पडटलें पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ कोणाच्या गळ्यांत पडटा तें। पिळगांव पंचायतीचें सरपंच पद हे बायलां खातीर राखीव आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।